नमस्कार. विश्व कोंकणीचे समस्त वीक्षकांक आईचे आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव शीला भंडारकर. आज ही आमगेन संवादांतू भाग घेवच्या आमगे स्टुडियोंत आयिल्ल्यांची डॉक्टर चेतना राधाकृष्ण ही एक ख्यात भरतनाट्य कलाविदे. हिगेन जन्म 1972 ಇಸ್ವಿಂತು ಕಾನಿಂಗಾಡನ್ ಜಲ್ಲು. ಆನು ಕೊಟ್ಟಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಶೆಣೈ आणि अम्मा राधा शेणै. चेतना तुका आमगेल्या आयची कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. तुगेल कितले वर्ष प्रायेरी तू भरतनाट्य शिकूक आरंभ केले? हां, मग एक 7 वर्ष आशिल्ली म्हाका. त्यावेळार म्हाका म्हगेल्या अम्मान भरतनाट्य शिकोवच्या म्हणून आमी मंड्यान सेटल जाल्ली. म्हगेल्या हांव कानिंगाडा दोकून येवलो, मंड्यान सेटल जालो. गॅस फॅक्टरीन मॅनेजर जावन थंय सेटल जालो. तशी मंड्यान टीचर्स नाशिल्ली जाल्यार अम्माक फूड ಸ್ವಲ್ಪ कानिंगाडा शिकिल्लें न्ही पळय तेका आसक्ती आशिल्लें. तशी ते म्हगेले तुवें डान्स शिकूं का म्हूण सांगून डान्स टिचरांनी सोदितना एक डान्स टिचर मैसूरा दोकून येवन शिकयता म्हूण कळ्ळें. तेन्ना म्हाका भरतनाट्या विशीं कसनय गोतना. म्हाका कसनय गोतना. हांव मस्त मुग्ध प्राय तेन्ना म्हाका कसनय गोतना आशिल्लें. तशी म्हगेल्या अम्मान म्हाका थंय व्हरून डान्स क्लासाक घाल्लें. एक सोमशेखर म्हणून विद्वान सोमशेखर म्हणून मैसूरा दोकून विकेंड्स येवन मंड्यान शिकयत आशिल्लो. कडेरी म्हाका कसनय गोतना तांणी कसं शिकयताची एक एक्सरसायज वरी करता रावचें. तशी करता आसतना कळ्ळें तें आनी म्हाका मस्त टॅलंट आसा का ही कुडले कुडले शिकता. तशी म्हाका मागीर मुखारसून व्हेल्लें. एक 3 वर्स त्या टिचरान शिकली हांव. मागीर हांव शीला श्रीधर म्हणून कलाक्षेत्रा दोकून मैसूर आयिल्ली. कलाक्षेत्रा म्हळ्यार मैसूरचीची. कलाक्षेत्रांत ती ग्रॅज्युएशन जावन मैसूरा शिकून आयिल्ली मात्र. तिका मंड्या आपोवन हाडलें आनी म्हगेल्या अण्णांनी अम्मान म्हळ्यार टीचर्स ना म्हणून सोदून मैसूरा वचून बेंगलोरा वचून कोणूय मंड्या येवन करतलो संजकी म्हूण पळोवन सकड हाण थंय आमगेले घर कडेन हॉलांत क्लास सुरू केलें. एक 50 जण स्टुडंट्स येतालीं तेन्ना. भारी लायक आशिल्लें तें क्लास. तेन्ना एक 50 जणांक म्हळ्यार खंय टिचरां ना आमगेले निमित्त थंय अशें जनांक सकड ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जालें. तशी आमगेले तुवें शिको म्हूण सांगून ओटोची एक क्लास सुरू करून क्लास केले. मागीर हांव भरतनाट्यान ज्युनियर एग्जाम केले, सिनियर एग्जाम केले. सिनियर एग्जाम करून PUC जगतना एक कन्फ्युजन. PUC सायन्स घेतली हांवें. तशी नेक्स्ट कसं करचें PUC जातरी इंजिनियरींग करचें. तेन्ना इंजिनियरींग भारी एक डिमांडार आसचे कोर्स. सो इंजिनियरींग करचें की म्हूण ಸ್ವಲ್ಪ जन सजेस्ट करताची तुमी इंजिनियरींग खरी लायक शिकता म्हळ्यार मस्त ब्रिलियंट म्हूण नाशिल्लें हांव. जाल्यार मस्त हें नाशिल्लें एक एवरेज स्टुडंट आशिल्लें हांव. सो सीट आनी मेळचा कांय कश्ट ना आशिल्लें. जाल्यार इंजिनियरींग करची गी म्हणून मन आशिल्लें. मागीर BSc करची गी म्हूण मन आशिल्लें. कडेरी म्हगेले अण्णान सजेस्ट केलें मैसूरान तूं इकडे डान्सान तूं डिग्री करूं तुवें. डान्स संगीत ते सकड डिग्री करूं म्हूण. मागीर म्हाका पेंटींग एक हॉबी आशिल्लें. सो पेंटींग मस्त करता आशिल्लें हांव. पेंटींग पोर्ट्रेट्स आनी म्हाका मस्त अवॉर्ड्स आनी मेळ्ळा. सो तें एक कन्फ्युजन. कावान तूं पेंटींग कोर्स करूं कितकी म्हूण तशें एक आलोचन जालें. कारण कावा वचून हांव एप्लिकेशन हाडलें. हाडतरी कोणगी सांगली म्हाका पळय तूं पेंटींग प्रायज तरी करूं येता. डान्स तूं सान प्रायर तूं डान्स डिग्री केल्यार चांग एनर्जी आसता स्टॅमिना आसता त्या वेळार केल्यार चांग. मागीर हांव थंय मैसूर युनिवर्सिटी फायन आर्ट्स कॉलेज वचून थंय वचून एडमिशन जाली. थंय हांव डान्स संगीत कर्नाटक संगीत आनी संस्कृत म्हगेल्या आयचीक विशय आशिल्ले. तशी घेवन हांवें डिग्री केलेलें. त्या डिग्रीन तूं मागीर म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळें. फर्स्ट रँक हांव BA इन डान्स. डान्सान तूं 2 गोल्ड मेडल. संगीतान तूं म्हाका गोल्ड मेडल ना. म्हळ्यार संगीत हांव लायक वॉयसच म्हाका. जाल्यार म्हाका डान्सा ಒಟ್ಟು संगीत दोन्ही संगीत पेंटींग तिन्नी कोर वच्चें आपणें कश्ट जालें. तशें जावन हांव संगीत डान्सा कितलें जाय तितलें शिकलें. डान्सा म्हगेले स्टुडंट्सां पद सांगूक हांव सांगता प्रॅक्टीस करयतना. जाल्यार तें प्रोफेशन जावन घेवचें म्हाका जाय न्ही. मागीर मंड्यान आमकां टिचर्सय नाशिल्लीं त्या वेळार. म्युजीक टिचर्सांनी नाशिल्लींची मस्त कश्टार शिकिल्लीं आमी त्या वेळार. डान्सय तशीच हांव मस्त ट्रॅव्हल करून शिकलें. कडेर डिग्री जाताना म्हाका डान्सान तूं आनी संस्कृतान तूं गोल्ड मेडल मेळ्ळें. फर्स्ट रँक आयलें. त्या नंतर हांव म्हाका आनीक इम्प्रूव करूं का म्हूण दिश्टी आशिल्लें. डान्स नुप्र हांव शिकिल्लें म्हूण विंगड दसरा वेळार आनी व्हड डान्सर्स आनी डान्स करतना पळय हांव सगळी आनीक इम्प्रूव करूं का म्हूण एक फिलींग येता. हें सकड कितलें शिकल्यार पावना म्हळ्यार. तशी मागीर हांवें
बँगलोर रावच्यो न्हू नर्मदा गुरु नर्मदा म्हणू टीचर आसा त्या टीचरालें हांव आतां ना आतांनी तांगेले हांव शिकोनू ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ शिकली ट्रॅव्हल केलें मागीर चेन्नईन तच्यो न्हू गुरु सावित्री जगन्नाथ राव म्हणून एक टीचर आसा तांगेले शिकली मागीर हांव मस्त वर्कशॉप्स अटेंड केले म्हळ्यार ताचे विंगड विंगड आयाम शिकूंक आपले भरतनाट्याचें नृत्य आसता अभिनय आसता तशें हांवें विंगड विंगड आयाम शिकूंक म्हणून विंगड विंगड वर्कशॉप्स आनी अटेंड करून तशें म्हगेलें नॉलेज जालें तितलें हांवें मंड्यांत आमकां अवेलेबिलिटी ना जाल्यारूय जालें तितलें हांवें विंगड विंगड कडेन प्रयाण करून शिकली तशी म्हगेलें त्याची सांद करून विद्याभ्यासाक स्कूल कॉलेज पुरे शिकतना ते ओटू भरतनाट्यम म्हणटना मागीर तूं डिग्री भरतनाट्यान तूं केली वय जेन्ना ताचे पयस फुडें कशी टायम मॅनेज करता आशिल्ली पण त्यात नमकां ಸ್ವಲ್ಪ टायम चड आशिल्लें आतां जनरेशन कंपेर केल्यार टीव्ही ना फोन ना कसं ना आमकां तशें आमकां एक लायक सॅटर्डे संडे आयल सुद्दां डान्स क्लास खुशीची सॅटर्डे पार्टाय स्कूल आतां सॅटर्डे फूल डे स्कूल आसा पुरा कडेन तशी नाशिल्लें आमकां सॅटर्डे मॉर्निंग क्लास म्हण पळय 7:30 to 11:30 आसता आशिल्लें 11:30 आई सुद्दां डान्स क्लासा वच संगीता क्लासा वच अशी भारी खूश आशिल्लें पेंटींग करचें तशी मॅनेज केल्लें हांव तेन्ना ताई कशी मॅनेज केली ते म्हळ्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ मस्त सोशल म्हूण नाशिल्लें घर कडेन अशें कसं शिकचें बुक्स वाजोवचे डान्स करचें असलें एक इंट्रस्ट आशिल्ली न्ही ती मागीर आनमाल मस्त म्हाका प्रोत्साह आशिल्ली न्ही ती म्हाका कांय कश्ट जाय न्ही 10th वरेन ताय लायक कोण शिकून PUCकय लायक हें केलें कांय प्रॉब्लेम जाय न्ही मागीर हांव कशी डान्स काडली ना डान्स काडतर म्हाका ताजे वाटूय शिकूं आसता ते म्हळ्यार डान्स काडल्यार डान्स मस्त जनान लेकला डान्सा काय शिकूं ना म्हूण डान्स प्रॅक्टिस थियरी मस्त आसता सो म्युजिकाची थियरी मागीर संस्कृतायची विशय जावन काडलें न्हू हांवें आनी 2 लँग्वेज तशी शिकूंकय आसता जाल्यार प्रॅक्टिकल मस्त प्रॅक्टीस करूं आसता मागीर तुगेले डिग्री जातरी तुवें स्नातकोत्तर 2 विशयांत केला संस्कृत आनी भरतनाट्यम दोनी सुरवेक खंयची केल्लें सुरवेक संस्कृत केलें एक्चुली हांव भरतनाट्यान तूं स्नातकोत्तर कोरका म्हूण भारी आशे नाशिल्ली जाल्यार मैसूरान तूं स्नातकोत्तर नांची नाशिल्लें भरतनाट्यम त्या वेळार आतांच त्या वेळार नाशिल्लें त्यात हांव राखली ಸ್ವಲ್ಪ मैसूर युनिवर्सिटी शूर करताची म्हणून खबर आशिल्लें तशी शूर करतलींची म्हूण राखली शूर कर न्ही तांणी तशी हांव त्या वेटिंग पिरियडार ಸ್ವಲ್ಪ विंगड कसं कोरिया नवें म्हणून सांगून संस्कृत MA जॉयन जाली मैसूर युनिवर्सिटींत संस्कृत MA जावचे फर्स्ट इयर जावचे भितर म्हाका वारडीक जालें वारडीक जाल्यार हांव सेकंड इयर कंप्लीट केलें मागीर हांव लेखलें हांगा काही शूर जावचे वरी दिसना म्हाका मागीर हांव संस्कृत MA करतरी भरतनाट्यम विद्वत केलें ते म्हाका सेकंडरी जावचे म्हगेलें वारडीक जावन चरडू जावन चरड म्हगेलें सान चरडू त्या वेळार हांव विद्वत केलें विद्वतांत म्हाका सगळे कर्नाटकान फर्स्ट रँक त्याच तरी मागीर हांव ಸ್ವಲ್ಪ गॅप घेवन मागीर हांव MA भरतनाट्यम केलें म्हळ्यार म्हाका PhD कोरका म्हणून भारी आश आशिल्ली देखून नाजाल्यार एक्चुली MA भरतनाट्यम करची नेसेसिटी ना आशिल्लें विद्वत कोरून क्लास कोरून परफॉर्मन्स कोरी येता आशिल्लें जाल्यार म्हाका कसं म्हळ्यार शिकची उरी जोर कोळ घेवका ताजे विशय कसं हें कोरका म्हूण डेप्तान वचूंका म्हूण सांगून तशी हांवें PhD करूं का म्हणून डान्स फस्ट हांव PhD संस्कृत कोरया म्हूण चुमकली तेन्ना म्हाका कसं की मन ना डान्स सोडूं मन ना तशी डान्स MA त्या टायमार कशें केलें तुवें आतां PhD करूं मस्त वर्क आसता मस्त काम आसता तेन्ना त्या वेळार तूं भरतनाट्यम तें कसं केलें म्हळ्यार हांवें PhD प्रायवेट घेतलें प्रायवेट घेवन परफॉर्मन्सय मस्त बिजी हांव तेन्ना परफॉर्मन्स हे कडेन चरडू सान पुरा कोरून घेवन केल्लें जाल्यार विंगडान केल्या बरी वगी वगी कर न्ही हांवें PhDक ಸ್ವಲ್ಪ टायम घेतलें हांवें 5 वर्स टायम घेतलें 5 वर्सां पयलीं ಸ್ವಲ್ಪ एक्सटेंड जाला तितले टायम घेवन हांवें PhD केलें त्यात लेक्चर कशी केल्लें पा म्हूण दिसता न्ही त्या म्हळ्यार त्या वेळार एक कसं की एक हुरूप म्हणटा पळय तशें कोरून गेल्लें जाल्यार मस्त कश्ट जाला म्हाका कित्याक म्हळ्यार म्हगेलें बामणाल आनी म्हगेलो आनमाल सपोर्ट नासल्यार म्हाका करूं जायना आशिल्लें कडाल सपोर्ट आशिल्लें तशी सगळ्या कुटुंबाचें मागीर हांव तेन्ना क्लास काडत आशिल्ली म्हगेल स्टुडंट्स आशिल्लींची म्हगेल स्टुडंट्स जाले प्रोत्साह आशिल्ली म्हाका अक्का म्हूण अपोच म्हाका चेडवान अक्का पुरा कराची करी म्हूण पळय म्हगेल सिनियर स्टुडंट्सान मस्त हेल्प केलां म्हाका तशी कशी सपोर्टान म्हाका खुशी जालें मागीर तूं कोरिया युनिवर्सिटी दाखोवन तुमी एक थिसीस बरयलें आसा डिलीट तें खंयच्या विशयान तूं बरयलें थिसीस तें डिलीट म्हळ्यार कसं डिलीट म्हळ्यार
गाईड नासतिले एक PhD थिसीस आमी एक रिसर्च थिसीस आमी सबमिट कोरता गाईड नासतिले PhD आमकां गाईड आसता प्रती एकाक गाईड आसता म्हळ्यार ही गायडाल सपोर्ट नासतिले आमी कसलें करूं जायना एक एन्युअल रिपोर्ट पेटोवपाक जाल्यार ही गायडाल सिग्नेचर जावका गायडाल एप्रुवल जावका मागीर आमी ते सबमिट करूं जावचें हांगा आमकां कोणेय आसतनाचें डिलीटांत आमी एक रेडी करून रिसर्च थिसीस रेडी करून सबमिट कोरका मागीर तांणी तें पळोवन ते रिसर्च कशें म्हूण तांगेले एक कमिटी कोरून घेवन तांणी पळोवन आमकां डिग्री दिताची हांव PhD करतना संस्कृत डिपार्टमेंटांतू PhD केलेलें भरतनाट्य टॉपिक घेवन संस्कृत डिपार्टमेंटांत केलेलें तांणी PhD इन संस्कृत म्हूण दिताची ताजे टॉपिक कसो म्हळ्यार comparative studies of agamic and Vedic mudras, ritualistic mudras with dance hastas. Dance आमी हस्ता म्हणजे मुद्रे म्हणाची हस्ता म्हणटाची वेदिक आगमिकांत मुद्रे म्हणटाची मुद्रास म्हण सांगताची सो तक्कनी हाका कंपॅरिजन तांतु वेदिक वेद ಆಗಮಂತಶ್ಚಿ ಮುದ್ರೆ ಹಂತಸ್ಗಿ ಹಂತಶ್ಚಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಂತಸ್ಗಿ दोन्ही कॉमन गी तांकांनी हक्क डिफरन्स कितले डिफरन्स आसा कितले साम्यते आसा त्या सकड पळोवन एक स्टडी कोन डेप्थ स्टडी इन लायक डेप्थ ते मस्त डेप्थांत हांव स्टडी कोन मस्त तंत्री लगेनी वचून हांवें स्टडी केला ते म्हळ्यार तांत्रीक मुद्रास म्हूण आसता आगमीक मुद्रास म्हूण आसता हिलिंग मुद्रास म्हूण आसता सो वेरायटी ऑफ मुद्रास सकट स्टडी करून हांवें ताजे ओटू डान्स आसता कंपॅरिजन केलेलें PhD थिसीसाक नेक्स्ट हांव डिलीट आयतन कसो केलें म्हळ्यार ताजे कंटिन्युटी केलें सो PhD थिसीसाचेची कंटिन्युटी केलें ದೇವಧರ್ಮಿ ನೃತ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ ದೇವಧರ್ಮಿ म्हूण हांव कंच्याक नांव दवरलें म्हळ्यार हांव वेदीक आगमीक मुद्रास कसो स्टडी केला त्या मुद्रास हांवें डान्सांत इम्प्लिमेंट कोरयतगी केल्यार कशें आसता कोरयतगी करूं जायना गी केल्यार कशें जाता ताजे हांव रिसर्च केलेलें सो प्रॅक्टिकल जावन हांव तें इम्प्लिमेंटेशन कोरून सहित हांवें एक प्रेजेंटेशन केला आनी काही नेक्स्ट एलॅबरेट कोरका म्हूण आसा जाल्यार त्या रिसर्चा तक्क हांवें ಸ್ವಲ್ಪ त्या इम्प्लिमेंटेशन कोरनू कशें कोरयत ताजे निमित्त कसले उपयोग आसवे म्हूण सांगून त्या एक अनेक आयाम जावन आमी भरतनाट्याक एक अनेक आयाम जावन काडयत म्हणून आमी गेले थिसीस डिलीट तशी ताका एक लायक एप्रिसिएशन मेळ्ळां म्हाका मागीर ताका म्हाका डिलीट दिलें ताणें मागीर तुगेले कलाशाले गुरुदेव ललित कला अकादमी त्या केदान आरंभ केलें तें हांव शूर केलेलें मिगेल वार्डेके काही फुडें वय म्हळ्यार मंड्यांत मिगेल हनुमान प्रोत्साह मस्त आशिल्लें तशी हांव 95 स्टार्ट केलें तूं शिकयता आशिल्लें म्हळें शूर केलें तेदना शूर कोर न्हू एक ಸ್ವಲ್ಪ जन स्टुडंट्स हांव शूर केलें मस्त म्हाका एक तेदना शूर करतना मस्त एक व्हडलें इंटेंशन ना जाल्यार आत्तां तें मस्त बृहत्त जावन वाडून पळय मंड्या मैसूर मागीर सुळ्या पुरा कडेन मिगेल स्टुडंट्स आसा ते वाडले जाल्यार त्या वेळार म्हाका तें म्हाका गो तशें हांव एक 4 चेडवां शिकोवका तितलें मिगेल एम आशिल्लें मिंगड कसो न्ही म्हाका व्हडलें कांय एम कांय ना आशिल्लें मिगेल डान्स इम्प्रूव जावका हांव तातूंत चड शिकोवका म्हणून एक आशिल्लें मागीर शिकयतच पळय मस्त शिकूं येता आमी शिकोवच्या शूर करतरी कळचें आमकां कितली गोत्त आसता ते दोळटाय आमी लेखताचे आमकां पुरा गोत्तस म्हणून शिकोवच्या केन्ना शूर करताची बदल शिकचे तेन्ना चड आमकां निमगितना हें क्वेश्चन निमगितना वय हें हांव आलोचन करली नवें हें हांव शिकूं का म्हूण सांगून आमी तेन्ना अध्ययन कोर न्हू तेन्ना शिकयताची सो तशी हांव शूर केलें आतां तांचे कार्यावळी कशी चलता एक 20-25 जन आशिल्लीं तेन्ना आरंभ सांग शूर करतना आतां समज लायक thousands ऑफ स्टुडंट्स तांतू वयर आयलांची तांगेले संस्थे तांणी दवरून घेतला मस्त एस्टॅब्लिश केला बँगलोर मैसूर US सक्कड कडेन इंग्लंड सक्कड कडेन मिगेल स्टुडंट्स आल संस्थे आसा ते म्हाका भारी खुशी तांणी मिगेले कॉन्टॅक्टार आसाची आमी सक्कड एक पण तोट्टू मेळटाची गुरु शिष्य परंपरा फुडली कशी आसा तशी आसाची आमी तशी त्या एक फॅमिली एनवायरमेंट तांणी आमकां मेळूं येताची आमी तांकां मेळटाची एक ओट्टू मेळ्ळें नृत्योत्सव करताची तशें सकड आमी मस्त कार्यक्रम करता आसताची म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हें सकड डान्स संगीत सकड भारतीय संस्कृतीचे कसं म्हळ्यार शिकिल्ल तितलें सरना आमी कितलें ताचे आड आवडटाच पळय ताज्यानी काही आळस आनी काही आळस म्हणून आमकां कळतं वता तसं लायक वैखरी आमगेलें तुमगेले विदेशांत पुराय कार्यक्रम जालेले की वय विदेशांत म्हळ्यार हांव नेपाळ श्रीलंका मलेशिया असल कडेन सकड वचून परफॉर्मन्स केला मागीर वर्कशॉप्स केला वर्कशॉप्स मस्त
मस्त म्हाका आपयताची म्हळ्यार आतां यंग टिचर्स आसता न्हू तांणी आमकां एक्सपिरियन्स टिचर्सांक ಸ್ವಲ್ಪ आपो न्हू तांगेल स्टुडंट्सांक 1-2 दीस वर्कशॉप एक 4 days वर्कशॉप एक असले एक आयटम शिकोवची अभिनयाचे आस्पेक्ट्स शिकोवची मागीर अडवू स्टेप्स आनी सकट परफेक्शन करची तसं सकट एक 4 दीस 5 दीस अशी आमकां हें करताची आनी एक कसं एक विशेष म्हळ्यार आमगेले सुळयांत आमगेले एक थॉट आसा थंय आमी कनक मजलू म्हणून एक ग्राम आणतो कनक कला ग्राम म्हणून केला थंय आमी चेडवान येवन थंय रेसिडेन्शियल थंय वसती शिबिरा थंय येवन राबून थंय सकाळ सांजे ताय गुरुकुलावरी सकाळ रात्री ताय सकाळ 5 गंटे आमी शूर केला चेडवांक योगा कलरीपायट मार्शल आर्ट्स सकट शिकोवन डान्स दनपार सांजे ताय एक 3 गंटे कंटिन्युअस डान्स करताची ते स्टॅमिना मेळका न्हू तांकां कंटिन्युअस डान्स कोर न्हू मागीर एक दनपार एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट दवरचे ताजे विशयी थियरी कसं रसा नवरसा विशयी चतुर्विध अभिनया विशयी कसं एक शिकोवन मागीर ओपास संजे ओपास डान्स तशी एक वार राबताची चेडवां आमगे तेन्ना मस्त इंप्रूव जाताची लायक मागीर ते हळ्ळी जनांक आमी ಸ್ವಲ್ಪ तांकां अवकाश दिताची तांकां आसक्ती ना तांकां आसक्ती तांणी येवन शिकूं येता तुम्ही विंगड कलाविदांकांनी आपोवन वर्कशॉप वर्सा एक वर्कशॉप थंय कनक कलाग्रामांत आनी एक फेस्टिवल नॅशनल फेस्टिवलांत कसं म्हळ्यार मस्त दूर दुखून कलाविद येवन थंय करताची डान्स करताची म्हळ्यार तांकां खुशी तुमी रेग्युलर त्या ऑडिटोरियमाक करच्याकय ते आमी कसं म्हळ्यार घरा आंगणांतू करचें घरा आंगणांतू ते तुळसी सुत्तू पळय तुळस तशी आसता तुळसी सुत्तू डान्स करचें आनी त्या लायट सावंड सकड नॅशनल प्लॅटफॉर्मावरी आसता लायट सावंड सकड तांकां दिताची फेसिलिटी दिताची जाल्यार त्या एनवायरमेंटाक बारीक खोशी ओपन एअर त्या सकड भारी खोशी तांकां तशी ओरिसा दुखून वेस्ट बेंगाला दुखून मणिपुरा दुखून सकड येवन आमगेले प्लॅटफॉर्मान त्या हळ्ळी प्लॅटफॉर्मान तूं डान्स करताची बरो निमगिताची आमी करताची म्हणून ते एक डिफरंट एक्सपिरियन्स म्हणून तशी येवन निमगिताची नेक्स्ट इयर आमकां चान्स दियाची म्हणून निमगिताची तशी आमी थंय एक कलाग्राम शिकेला ते पळोवचे तेंका तुमी चार्ज करता की काय ना फ्री कोणाकी आमगेल्या विक्षकांक आसक्ती आसल्यार तुमकां कशी ते करून आमी त्या इन्विटेशन्स आनी सोशल मिडियान तांणी घालताची कोणूय येत ॲक्च्युली दूर दुकुरा येयल जनांक आमी एकोमोडेशनूय दिला एकोमोडेशन म्हळ्यार 5 स्टार फेसिलिटी आनी न्हय हळ्ळेच ते एक वातावरण कनक कलाग्राम म्हणून कनक मजलू ते जाल सुर्जा तरी मेळटा ते कनक मजलू फेसबुकान पेज तशी आमी त्या एक करताची मागीर आनी मंड्या मैसूरांत आमगेले 27 years दुखून ते सेव जाता मंड्यांत आमी गुरुदेव उत्सव म्हणून करताची एवरी इयर 2 days 3 days फेस्टिवल तेन्ना आमी सान चेडवां दुखून बिगिनर्स कोण आत्तां शिकू शूर केला तांकां दुखून सिनियर मोस्ट स्टुडंट थंय अवकाश आसता प्रोग्राम दिवच्याक आनी मैसूरांत चेतनोत्सव म्हणून करताची तशी थंय खंय करताय तुमी ते आमी युजली कला मंदिरां करचें एक ऑडिटोरियम चेंज जाता म्हळ्यार आमकां मेळटा न्हू त्या वेळार डेट आनी तशी रमा गोविंदा केला लास्ट तशें एका वेळा चेंज जाता वेन्यू आनी तूं साबार राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्सान पळय पेपर्स प्रेजेंट केले रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट केलेले आसा मस्त आसता सांग आमगे विक्षकांक म्हळ्यार भारी आशा ताजे आनी काही कोण घेवका तांतू म्हळ्यार संस्कृत डान्स कडेन सकट कितले कोण घेतल्यार पावना म्हळ्यार तशें हांव म्हाका भारी आश कोण घेवचें म्हण सो MA PhD करतरी हांव 10 वर्सां संगीत विश्वविद्यालयांत काम केलें 10 वर्सां त्या युनिवर्सिटींत हांव डिपार्टमेंट शूर जातना दुखून हांव डिपार्टमेंट शूर केलेलें हांवें वेळार फर्स्ट फॅकल्टी हांव तेन्ना PhD जाल्यार हांव फस्ट क्वॉलिफायड फर्स्ट आशिल्ली तशी फर्स्ट दुखून हांव त्या डिपार्टमेंट एक नमूने डेवलप कोन्न आयली 10 years ते पार्ट केलें MA स्टुडंट्स BA स्टुडंट्स MPhil PhD सकट स्टुडंट्स आसा ते तांकां सकट पार्ट केलें त्या वेळार म्हाका रिसर्च करच्या बारी उरी कित्या म्हळ्यार तेन्ना आमकां पेपर प्रेजेंट करची जावका जाता एज अ प्रोफेसर एज अ लेक्चरर वी नीड टू डू दॅट सो तशी म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯನ್ हांव पुरा विंगड आयामांतू खंयची शिकनी खंयची इकॉलॉजी अँड डान्स तशी इकॉलॉजी अँड डान्स म्हूण घेतलें मागीर मास्ट्री इन डान्स
तशी कशी मास्टरी कोर येता तसंच सकड मस्त हांव पेपर्स रिसर्च पेपर्स विंगड विंगड कॉन्फरन्सांतू प्रेझेंट केले एक कोल्लमांतू मागीर कोचीनांतू मागीर बँगलोर मैसूर मागीर भायर श्रीलंकांतू एक नॅशनल कॉन्फरन्साच्यो केलेली नेपाळांत एक नॅशनल कॉन्फरन्साच्यो केलेली मागीर कोलंबोंतू अशी विंगड विंगड कॉन्फरन्सीस हांव वच्यो न्हू पेपर प्रेझेंट करून आयिल्लो आसा मागीर त्या पेपर्स तांणी पब्लीश करताची कॉन्फरन्स करतले जन तांणी पब्लीश करताची तशी मस्त सकड हांव ट्रॅव्हल करून मस्त शिकूंक ट्राय केलें मस्त शिकूंक हांव मिज्जान कितलें जाता तितलें हांव शिकला रे आनी एज अ टीचर हांव गुरू जावन न्हू मिगेल हांव अपडेट करता राबुका हांव शिकनी जाल्यार मिगेल चेडवांक मिगेल शिकवय मिगेल त्या एक नम्या राबून शिकवण राबून हांव शिकता अपडेट करता खंयचेय सब्जेक्ट जाल्यार तशी नवता इवन कंप्युटर सायन्स जाल्यार तशीची मेडिकल फील्ड जाल्यार तशीची ते अपडेट केल्यार मात्र आमी ते स्टॉप करून शिकवण तशी शिकता राबचें तशी म्हाका कितले नॉलेज आसा तितलें हांव विंगडांक दिता राबचें तें आमगेलें एक खुशी आमकां एक मनाक खुशी म्हणटा आणि मस्त युनिव्हर्सिटीन तू चेअरपर्सन जावन ते खंयचे मस्त युनिव्हर्सिटी हांव केला रेवा युनिव्हर्सिटी जैन युनिव्हर्सिटी मागीर कोल्लमांत मागीर कोचीनांत चिन्मया युनिव्हर्सिटींत एक्चुअली म्हाका एक जॉब ऑफर केलेलो ताणें प्रोफेसर जावन यो थंय आमी भरतनाट्यम डिपार्टमेंट स्टार्ट करपाची जाल्यार म्हाका हांगा देखून रिलोकेट जावचें ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जास्त म्हळ्यार हांगा पुरा मिगेल संस्थे स्टुडंट्सांनी सोड हांव थंय वच्चें म्हाका नाका म्हण दिसलें तशें जावन हांव वच्चें न्ही मिगेल 27 years जाल्ले सूर कोर मिगेल डान्स स्कूल ते आमी राबोवचें जायना म्हणून की चडून म्हाका नमगून आसताची तशी हांवें तें रिजेक्ट केलें मागीर हांगा 10 years जातर हांवें क्विट केलें म्युजीक युनिव्हर्सिटी इथे म्हळ्यार म्हाका फ्री जावन म्हाका कसो जावं तें करूं जाय न्ही म्हळ्यार मिगेल संस्थेक हांव जस्टिफाय करतना जस्टीस दितना म्हूण म्हाका दिसलें तशी वेळ पावना मागीर हांव थंय सोणू कंप्लीट मिगेले गुरुदेव अकॅडमी ऑफ फायन आर्ट्साक हांव मिगेले वेळ पुरा हें करता आणि तू मदें तुगेलें सुमार पुस्तक प्रकट जाल्यांची त्या थिसीस पेपर्स पब्लीश केलें की विंगड आनी विंगड पुस्तक थिसीस पेपर्स प्रेझेंट पब्लीश केलें त्या कॉन्फरन्स कोण ऑर्गनायज करता त्या युनिव्हर्सिटी देखून तांणी पब्लीश केला त्यानंतर तू मिगेल PhD थिसीस वरे हें केला पब्लीश केला संगीत विश्वविद्यालय थिसीस युजली पब्लीश करचे कश्ट जाल्यार तांणी पब्लीश केला ते सिलेक्ट करून मिगेले थिसीस पब्लीश केला त्यानंतर चेडवांक शिकचे खातीर सಣ್ಣ थियरी बुक्स हांवें म्हळ्यार इजी जावन तांकां म्हाका संस्कृतय गोतस देखून ते संस्कृत श्लोकू तेजर तशें सिंपल जावन 1-2-3 बुक्स हांव पब्लीश केला 4 बुक्स पब्लीश केला शिकवणे खातीराची चेडवांक सो मिगेल चेडवां कोणें शिकूं येतना नाजाल्यार कोणें डान्स शिकता आसची चेडवां विंगड गुरू लागीं शिकता आसची चेडवांक हांव ते बूक दिता तशी तांणी ते इजी जावन पडटा तांकां एक हँड बुक वरी अशी पळयली जाता तांकां ते श्लोक मेळका तशी केलो बुक्स हांवें पब्लीश केला आतां तुगेले अकॅडमी देखून तूं चेडवांक परिक्षेक बसयतना कर्नाटका सेकंडरी बोर्डाची की विंगड खंयचे ना कर्नाटका सेकंडरी बोर्डाचे परीक्षा रेग्युलर ज्युनियर सिनियर विद्वत घेताच तांणी त्यानंतर गंधर्व महाविद्यालयाचे एग्जाम्सय घेताची ते आमी एफिलिएशन घेतला नीरज पुणेच्या आमगेले संस्थेक एफिलिएशन घेतला सो आमी ऑर्गनायज करूं येता विंगड संस्थे देखून आमगेले डान्स क्लास येवन तांणी बरयताचे तुमगेले मस्त स्टुडंट्स विद्वत जालेले आसा पळय आनी तूं गंधर्वांत खंयची परीक्षा ताई पावलेची गंधर्व विशारद अलंकार पावलाची जावन तशी चेडवांक कितले जाता तितले आमी नृत्य सेवेक करून घेवन येता आसाची तुका आनी काही सुमार सन्मान केलेले आसा बिरुदू वयले आनी कसले अवॉर्डांनी मेळलेले आसा ते पळय सांग आमगे प्रेक्षक हांवें म्हाका प्रत्येक स्टेपान तूं प्रोत्साह मेळ्ळा ते म्हाका हांव मस्त सगळ्यांकय हांव आभारी जावन आसा म्हळ्यार मिगेल आनमाल प्रोत्साह नंतर मिगेल बामणाल प्रोत्साह ताजे ಒಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯಾಂತ हांव वंडिली ಮಂಡ್ಯ जनान मस्त प्रोत्साह केला आमकां तेन्ना KV शंकरेगौडा देखून स्टार्ट हांव शिकतना KV शंकरेगौडाक भारी मिगेल नाक आपोवन तांणी डान्स तुमी ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು वचोका एक डान्स इन्स्टिट्यूट कोरका तुमगेले दुवे डान्स शिकोका म्हणून पळय मस्त प्रोत्साह त्या वेळार देखून मस्त प्रोत्साह मेळ्ळा आमकां ते हांव मस्त आभारी जावन आसा मंड्यान हांव
डिग्रीन तू गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून म्हाका सन्मानो. मागीर जिल्हा कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती दिले. तशी मस्त करावळी ಒಕ್ಕೂಟ म्हणून असते मंड्यातू, त्या करावळी ಒಕ್ಕೂಟच्यान म्हाका प्रशस्ती दिले. मागीर विंगड कडेन भायर मस्त कडेन म्हाका पुतूरांतू, मागीर कोड्यालांतू, कासरगोडांतू सगळं म्हाका गुर्तसून त्या एक म्हळ्यार म्हाका एक एनकरेजमेंट केला म्हणून त्या म्हाका प्रती मोमेंटाक म्हाका मेळटास. MA संस्कृत करतरी, MA डान्स करतरी, PhD करतरी, DLIT करतरी, मागीर कसं नाही एक म्हाका प्रती एका भेश म्हळ्यार म्हाका भारी खुशी. तशी म्हाका मस्त एनकरेजमेंट आसा. त्या लेकार म्हाका साऊथ केंद्राचे एनकरेजमेंट आसा, कासरगोडचे कानेंगाडचे एनकरेजमेंट आसा, मैसूरचे आसा, मंड्याचे आसा, सुळ्याचे आसा. तशी पुरा जनान म्हाका लायक एनकरेजमेंट केला. मागीर मस्त बिरुदू सकट दिला तांणी आमकां. कदंबरत्न म्हणून दिला, मागीर कला सिंधू, कलारत्न असं सकट गुणनिधी म्हणून बँगलोरांत एक गुणनिधी म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळा. तशी मस्त अवॉर्ड मेळ्ळा म्हाका. त्या एक म्हणाली की करी म्हणून प्रोत्साह केला बरी. मागीर तुगेले अम्मा सांग कोण कसं नाही तुका मस्त प्रोत्साहित तशी म्हळ्यार ती शिकली की जेवो अम्मा म्हणाली कानेंगाडा ಸ್ವಲ್ಪ दीस शिकली डान्स. त्यात मागीर तिका त्या वेळार मस्त प्रोत्साह आसतना न्हू, ಸ್ವಲ್ಪ सान आसतना शिकली मागीर सोडली. त्या तिगेल मनांत आशिल्लें मिगेल तुवें शिकोवका म्हूण सांगून पळय. तशी म्हाका तिणें मंड्यान तूं डान्स टीचर आसा की म्हूण सोदून सकड एनकरेज केलें. तशी मिगेल अन्नाकय मस्त भारी आश आशिल्लें. हांव एकली दुव, म्हाका मालगडे अण्ण आसचे दोग, हांव धाकली एकली आसचें. सो इक कसं नाही आमी डान्स संगीत शिकोवका ते कल्चर शिकोवका म्हणून मस्त भारी खुश आशिल्लें. आनी आमचे लोकांक तेच ना. त्या वेळार म्हणाली आतां पण मस्त जन भरतनाट्यान तो कर्नाटक संगीतांत आसाची. त्या वेळार मस्त भजन मागीर हिंदुस्तानी चड आमकां सकट हिंदुस्तानी चड इंट्रस्ट ना. तशी हांव रजे तन सकणान मी गेलें बाप्पान मम्मान सकट विचारचें तूं हिंदुस्तानी इथं शिकनी तूं त्या वेळार तितलें ना. जाल्यार म्हाका हिंदुस्तानी भारी भारी प्रीत आशिल्लें. जाल्यार त्या वेळार हिंदुस्तानी टिचर्स नाशिल्ले मैसूराक. हांव मस्त सोदिल्लें हिंदुस्तानी शिकोवका म्हाका म्हणून. त्या वेळार टिचर्स नाशिल्ली. तशी त्या संदर्भार कसं कर्नाटक संगीत तू गेलें कितें जालें? हांव एग्जामांनी गेली BA तुमी गेले म्युजीक कर्नाटक म्युजीक मेजर सब्जेक्ट. मागीर हांवें रासानंद कुमार म्हणून मैसूर ब्रदर्स तांगेल्याक हांव म्युजीक शिकली. मागीर डॉक्टर सुकन्या प्रभाकरन शिकली. अशी म्हगेले म्युजीक स्किल्स हांव इम्प्रूव करून घेतास. जाल्यार मस्त प्रोफेशन म्हूण तें घेवचें जाय न्ही. जाल्यार तितलें कर्नाटक म्युजीक शिकतास. आनी मुखार तुगेलें भरतनाट्यान जेवो संगीतान जेवो कशें तुगेलें कला क्षेत्रांत कसन प्लॅन्स आसा? मुखार म्हळ्यार म्हाका मस्त ते कनक कलाग्रामा एक आमी लायक इम्प्रूव करता म्हूण आसा. त्या मागीर आमकां कशी जाता तशी आतां फर्स्ट एक आमी कॅम्प करता आशिल्लीची. आतां आमी एक फेस्टिवल करूं केलें. तशी एक एक्टिविटीज आमी ಸ್ವಲ್ಪ एलॅबरेट कोरता म्हूण लेखला. ताजे ಒಟ್ಟು आमगेले स्टुडंट्स आसा न्हू तांकां लायक अवकाश दिवका म्हणून. म्हळ्यार मिगे लागीं शिकून तांणी संस्था केला ऑलरेडी तांगेल स्टुडंट्साकय आमी अवकाश दिता आसाची. तशें आमी ಒಟ್ಟು करून एक व्हडले कलाग्राम कोरून ते एक कलाविदांक अवकाश दिवचे खातीर एक वेदिके कोरका म्हणाले मस्त व्हड इंटरनॅशनल मट्टार कोरका म्हूण आसा म्हणून आमकां एक आशा. सगळ्याल आशिर्वादू सगळ्याल प्रोत्साहन ते कोरयेत आमी. जेवो तुगेलें अम्मान एक सपन तूं साकार केलां आनी तुगेलें एक सपन तुवेंची करची बरी जेवो मागीर हांगा इतले वेळ आमगेल समाधान तूं मागीर हांवें समाज हांव लेखूका हेता म्हळ्यार कोंकणी समाज GSB समाजा देखून म्हाका मस्त प्रोत्साह मेळ्ळा. BA गोल्ड मेडल मेळ्ळें सुद्दां म्हाका थंय फर्स्ट परफॉर्मन्स दिलेलें. मागीर 2-3 वेळ परफॉर्मन्स म्हाका दिला. तशी मैसूर GSB समाजान मस्त म्हाका एनकरेजमेंट केला. तशें हांव करता आसा सगळ्यांक प्रोत्साहन. इतले वेळ आमगेल समाधान तूं भाग घेतिलें तुका विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फीन धन्यवाद. धन्यवाद. विश्व कोंकणी केंद्रा देखून हे एक संवादान तूं भागी जावच्याक म्हाका भारी खूश जालें. पुरा कार्यक्रम हांव पळयता आसा विश्व कोंकणी केंद्राचे. हांन तूं म्हाका एक
हाजी अवकाश दिलेल्याक मस्त थँक्स धन्यवाद. इतलो वेळ आमगेलो हो कार्यक्रम वीक्षण केलेले सकळ वीक्षकांकय आमगेलो विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन मस्त धन्यवाद.